Join Stella Academy, Goa's best coaching for IIT, JEE and medical exam preparation. Register today for Stellar Talent Search exam. Admissions are open for repeaters medical batch for NEET 2021. Students we are giving that to our Para Citizens Forum Association. Besides that, या आमच्या e-library suppose आजपासून 500 plus students शिकवून गेली ना. So this is what we do for the children of our constituency. आणि हीच तुमचा आशीर्वाद झाला जाल्यार हीच सुविधा तुमकां आमी दितली इन फ्युचर. आणि हे फेलिसिटेशन प्रोग्राम या वर्सा केला ते वर्साच्या वर्सा तुमच्या आशीर्वादान आमी तुमच्या गावान करतली. Secondly, as soon as my husband became the MLA, he was not the minister just last 2 years. पण जेन्ना तो 2017 2012 पहिलो फावटी मिनिस्टर MLA जावन चुकून येयलो आमच्या वाठारात आमच्या कलंगूट कॉन्स्टिट्युएन्सी पयलेच आमचे फूल कॉन्स्टिट्युएन्सीक एक एम्ब्युलन्स आनी एक फर्स्ट एड घेतले. थोड्या दिसांनी पावयलेली आनी एम्ब्युलन्स ऑलरेडी दिल्ली हा. तेंचे ड्रायव्हराचे नांव आनी मोबायल नंबर, 2 ड्रायव्हर हा, नांव आनी मोबायल नंबर तुमचे सरपंच आनी तुमच्या वार्ड मेंबर तुमकां पावयतले. Any time you all need that facility, you can call them up and get that facility for yourself and for your neighbors. Please inform this to your neighbors. केन्ना कोणाक कितें जाता 108 येता म्हणल्यार हांगा मनीस काबार घरान. So that facility is already been provided. ग्रामस्था फुड्यान, म्हज्या भावा फुडल्यान, म्हज्या मित्र परिवार फुडल्यान, माझ्या बहिणीच्या फुडल्यान मेळ्या बद्दल आनी हो मान म्हाका दिल्या बद्दल अशा ग्रामपंचायत सरपंच, उपसरपंच, माजी उपसरपंच, पंच सदस्य मायकल सर, मॅडम दिलायला उपस्थित सगळ्यांक हांव अत्यंत आभारी आसा. 2 शब्द माझे बरे भाशेन थंडपण आयकल्या बद्दल देव बरें करूं. आनी एकच सांगता, जरी हांव डेप्युटी कलेक्टर आसलो तरी सुद्दां ह्या गांवा खातीर एक गांवचो सुपुत्र जावन आसा. केन्नाय कोणी म्हाका हाक मारची हांव सदांच उबो आसतलो. आणि केन्नाय हांवें नाकार दी तुमी तर हांवें नासचे. इतले 2 शब्द सांगून सगळ्यांक देव बरें करूं. एक 2-3 फावटी संधी मेळिल्ली हांगा येवपाक आदी आनी आतां ह्या फावटी खूब फावटी पंचायतीची कामां करपाक तेंच्या मेंबरा कडेन कंटिन्युअस मिटींग आसता. आयज खुशी सुबेज भोगता की हांव युथाक एड्रेस करता. युथ जे आमचे गोंयान फाल्यां कोण तरी जातले. आयज ह्याच युथ जे तुमी आहात तुमच्या पेरेंट्सांनी तुमकां शिक्षणा खातीर भरपूर योगदान दिल्लें. कांय पेरेंट्स एक्स्ट्रा आवर्स बसून काम करतात की आपल्या भुरग्याक बरोसो मोबायल हाडून दिवपाक. ऑनलायन क्लास दिता, सगळे कडेन हा मोबायल आदी दिनातले न्हू. पेरेंट्स परतून काडून घेताले मोबायल हातीनूच धरी जाल्यार परत दी आतां परत घे म्हणटा मोबायल घे. कोणूच मोबायल काडूंक शकना. मोबायल दिता, स्मार्टफोन दिता, असलो मोबाईल दिता की तेजे सगळे वस्तू व्यवस्थित म्हणजे लेटेस्ट जी मॉडेल येयलो आहा भायर. कोण म्हणटा आयफोन घे बाय, कोण म्हणटा सॅमसंगाचो घे बाय. पूण एकदा तूं घे आनी शिक्षण कर. जे टायम हॅज चेंज्ड एंड टायम चेंजीस एवरीथिंग. हो डिफिकल्ट टायम येयलो आहा. कोरोनाचे जे दिसासून हे गोंयान स्टार्ट जाले 22 मार्च 2020 सगळीं जाणां घरान भितर उरली. ते आयज पासून स्कॉलाकूय पावना, कॉलेजीकूय पावना, खंयसरूच पावना. म्हाका दिसता चडशीं हिंगासरलीं भुरगीं आमी भाजेल्ले आहा. म्हणजे खंय तरी आमी घरानूच उरले आमकां बेगींतल्या बेगीन ह्या आमच्या हायर सेकंडरी कॉलेजीन पावय म्हणजे देवा लागीं मागता आसतली. मागता की ना? Are you happy staying at home and studying?
सगळी उगीता मास्क घालून हॅपी ना न्हू कॉलेजीक वचपाक जाय कित्याक स्टडी करता म्हणजे सोशल मिडियाचेर इंटरनेटाचेर रावन स्क्रीन पळयता फुल कॉन्सन्ट्रेशन करूंक जायना 100% कॉन्सन्ट्रेशन जायना हांवेंय पळयलां तें आनी हे कॉन्सन्ट्रेशन चुकता कित्याक तुमी घरा आहा कोण तरी येता म्हणटा आगो तूं चावत घेवंक ना म्हणटा ब्रेकफास्ट करूंक ना म्हणटा कोण हाडटा सादी दवरता सायडीक कोण हाडटा आनी कितें दवरता सँडवीच दवरता कोण आनी कितें हाडून दिता चाव दिता ब्रेकफास्ट दिता जे स्टडी चालू आहा सायडीक सगळें टेम्पटेशन येता टीव्हीचेर कसली तरी सिरियल येयली या आनी ते वांगडाच पळयता म्हाका दिसता देवा लागीं आमी सगळीं मागया की हे कोरोना जाके संवसाराचेर येयल्ले आहा ते बेगीतले बेगीन काबार जावचे आनी परतून अनेकदा आदले दीस कशे आसले आमचे की आदी तुमी स्कॉलान आसले आतां हायर सेकंडरीन पावले म्हापसा वयतली कोण सेंट ट्रिजान वयतली ना कोण सेंट झेवियरान वयतली डीएमसीन वयतली परतून अनेकदा आमकां बसीन बसून म्हापसा वचपाक म्हापसासून कॉलेजीक गेले सगळे क्लास अटेंड केली फ्रेंड्सांक मेवली न्यू फ्रेंड्स मेवले वेगवेगळे बार्देजांतले भुरगे थिंगासर येतले गर्ल्स एज वेल एज बॉयज यू विल मेक न्यू फ्रेंड्स यू विल गेट न्यू कंपनी यू विल गो टुगेदर फॉर एक्स्ट्रा कोचिंग म्हणजे क्लास जावन सांची थोडी जाणां कोचिंगाक वयतली म्हणजे यू विल गेट बॅक अगेन ऑन ट्रॅक आयज सगळीं जाणां ट्रॅकाच्या भायर पावल्ली आहा म्हणजे इन वे ऑफ स्टडीज आनी 100% स्टडी जावूंक शकना हे हांवूय मान्य करता टिचरूय मान्य करता प्रिन्सिपलूय मान्य करता आनी म्हाका दिसता हे डिफिकल्ट डेज खंय तरी वचपाक जाय आनी हांव आनी एक पावल फुडें मारून सांगूंक सोदता की तुमी जे आतां एसएससी पास जाले कोण 12th पास जाले तुमच्या मनान वेगवेगळे ड्रीम्स आसतले आता आमचो बाब संतोष आता उलयतालो की यू हॅव टू बी ड्रीमर्स ऑफकोर्स यू हॅव टू बी ड्रीमर्स यू हॅव टू थिंक बिग तुम्ही जेन्ना व्हडले चिंतले की आपण कोण तरी जातलो म्हाका दिसता दीपक बाबान आदी चिंतलेले की आपण बरो गव्हर्नमेंट ऑफिसर जातलो लोकांची सेवा करतलो आनी गव्हर्नमेंट ऑफिसर जाता पळय तेन्ना आपण वयल्या स्थानाचेर पावतलो आयज तो बऱ्या व्हडल्या स्थानाचेर पावलो आहा डेप्युटी कलेक्टर हू इज अ गॅझेटेड ऑफिसर फाल्यां तुमकां ट्रू कॉपी करपाक जाय और तुमकां बार्देजाचो डेप्युटी कलेक्टर जालो जाल्यार ही विल बी इश्यूइंग यू द सर्टिफिकेट्स आयदर इट इज ओबीसी सर्टिफिकेट और कॅरेक्टर सर्टिफिकेट आनी कसली सर्टिफिकेट आसता जी इश्यू करपाक जाय तो ऑथॉरिटी इज ही अशें वयर सरपाची गरज ना आनी आयज तुका कितें आहा कॉम्पिटिटीव वर्ल्ड कितलीशीच भुरगीं पास जाल्ले आहा गोंयांत जाल्ले आहा गोंया भायर जाल्ले आहा द वर्ल्ड इज व्हेरी व्हेरी कॉम्पिटिटीव आनी ह्या कॉम्पिटिशनान तुमचे हे खूंय आसतले तुमी खूंय वचून पावतले सगळ्यांक गव्हर्नमेंट जॉब मेळोंक शकना आमी पळयता की पेरेंट्स तांकां आपल्या भुरग्यांक आयडिया दिता की तूं व्हडलें जालें 12th जाली ग्रॅज्युएशन जालें तूं इमिडिएटली गव्हर्नमेंट जॉबाक एप्लाय करपाक म्हणटा म्हाका दिसता तेचे भायर आमी चिंतपाची गरज आहा गव्हर्नमेंट सर्विसीचे भायर चिंतपाची गरज आहा आनी हे चिंतना प्रत्येक हिंगासर भुरगो आहा चेडो तशें चेडू तेणी चिंतपाक जाय की आपूण आपल्या पांयाचेर उबो कहो रावतलो हाऊ कॅन आय बी स्टँडिंग ऑन माय ओन फीट हाऊ कॅन आय हेल्प अदर्स आपूण दुसऱ्यांक कसो हेल्प करतलो आपूण ओन बिझनेस घालूंक शकता काय हांव जेन्ना 14 वर्साचो आसलो तेन्ना हांवें चिंतलें की हांव व्हडलो बिझनेसमॅन जातलो आनी हांवें हांव जालो हे म्हाका 8-9 वर्सां लागली टू गेट टू माय गोल एंड फायनली टू रीच टू दॅट लेवल इट टूक मी 20 years
तुम्ही हार्ड वर्क करशात, तुमचे गोल सारको आहा, तुमचे विजन सारखे आहा, तुम्ही ते सारखे नेका रावशात की आपण हो मनीस जातलो म्हणून 100% यू विल अचीव इट. कित्याक गोवा आणि इंडिया जी आमची आहा ही स्लोली वयर सरता, इकॉनॉमिकली वयर सरता, बिझनेसान वयर सरता आणि द फ्युचर इज यू. धंदो कोण घालूंक शकता की तुम्ही मातशी व्हडली जाली 18 वर्सांची तुम्ही बिझनेस स्टार्ट